बोरयेचो माजी सरपंच तसोच विद्यमान पंच आमी बोरये पुला बद्दल आतां उलोवपाक आसा की बोरये पुलाचें आतां काम आयच्यान सुरू केल्लें आसा तेणी की आमची फाटली 2 वर्सां जाली मागणी आसा की बोरयेक एक नवो पूल जावपा जाय आनी हो पूल जो आसा तो 1979 मोरारजी देसाय जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ताची पांयाभरणी केल्ली आनी 1986 हे पुलाचें उद्घाटन जाल्लें. त्या पुलाक जवळ जवळ आतां 86 म्हणटा 33 वर्सां जालीं आनी 33 वर्सां गेल्ले लास्ट इयर त्या पुलाक जो पुलाचो कॉस्ट आशिल्लो ते वेळार 3 करोड रुपये 1986 बांदून जालो तेन्ना आनी तो लास्ट इयर म्हणजे 2017-18 तो पूल जवळ जवळ 10 कोटी रुपये खर्च करून दुरुस्त केल्लो आसा. आनी आतां परत जर ते पुलाची परिस्थिती पळयली की ताजे स्पॅन जे आसा ते कंप्लीट गेल्ले आसा स्पॅन आनी तो आतां परत ते दुरुस्त करतात आनी ताका लागून एकेरी वाहतूक केल्या आनी 21 ते 30 तारीख पर्यंत पूल तिणी एकेरी वाहतूक करून बंद दवरला आनी सकाळीं आमी थंय पुलार आशिल्ले की ते जॉयंट्स चेंज करपाक तांचें काम चालू आसा. तेन्ना थोडे ते असिस्टंट इंजिनियर आसा जेई आसा तांकां हांवें विचारलें की हे पुलाचे तुमी कितली गॅरंटी दिवंक शकतात तर ते म्हणटा आमी दुरुस्ती करता पूण आमी ताची गॅरंटी दिवंक शकना म्हणून. आतां जालें कितें भानगड जो कुट्टाळचो पूल हेवी ट्रॅफिकाक बंद केला फूल हेवी ट्रॅफिक बोरये पुला वयल्यान येता तेवच्यान अनमोड घाट आमचो बंद आसा. येल्लापूरच्यान हुबळीच्यान बी जे ट्रान्सपोर्ट येता ते येल्लापूरच्यान सोडून अशें सोडून मडगांवच्यान सोडून बोरयेच्यान येता तेन्ना ह्या पुलाची ऑलरेडी कॅपेसिटी जी आसा ती जावन गेल्ली आसा आनी तो ओवरलोडेड जाल्लो आसा. तो पूल खंयच्याय टायमार कोसळूंक शकता. आमची एक मागणी आसा की ताका समांतर असो पूल काडचो जेणे करून जो आतां फोंडेच्यान दक्षिण गोंयांत जोडपी हो एकच मार्ग आसा आनी समांतर पूल जर काडलो जाल्यार ते लोकांक ट्रॅफिकाचे दृश्टीन आनी लोकांक बरें पडटलें. आतां आमी थंय उलयतना सांगलें की सरपंच आशिल्लो हांव आशिल्लो की सरकारान हाजेर बेगीन विचार करचो ना जाल्यार पयर ग्रामसभेकूय आमचो थोडो बोवाळ जाल्लो आसा आनी लोकांचे अशी मागणी आसा की पंचायत मंडळ आनी लोकांनी येवन रास्ता रोको करचो. ती परिस्थिती सरकारान आमचेर हाडची न्ही आनी जाता तितलो बेगीन जो नवो पूल कितें करपाचो आसा तो नवो पूलय जावचो आनी हो पूल दुरुस्त करून लायट मोटर व्हेकल्स म्हणजे हेवी ट्रॅफिक नासतना ताका चालू दवरचो अशी आमची मागणी आसा.